सालिगांव. इज हे रस्त्याक लागून आमी घेता इशू घेता. हितून इशू घेता तितून कांय पॉलिटीक ना आमचें. हे आमचे सगळे आराडकार सालिगांव लोकांचे सगळे हें कित्याक रस्तो इतलो पाड जाला कित्याक हो मार्चान रस्तो चालू केल्लो जेणे करपा रस्तो तो आतां मायाक तेणी रस्तो बंद केलो करपाचो आनी तेन्ना 2 म्हयने इतलो लोकांनी धुळो खाल्लो रस्त्याचो तरी इतलें सोसून घेतलें. तरी पूण आतां पावस जाल्या उपरांत इतले व्हणे रस्त्याक हे पडले ते सोसूंक हे लोक पडोंक लागले हे व्हण्यांनी पडोन. ते कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलें कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो तें आमकां लागना तें लागता PWD. आतां PWD कोण सोदूंक वयतलो ताका लागून आमी आतां ह्यो इशू घेतला की हो CMाक वयर पावपाक PWD पावपाक तसो आमच्या MLAक पावपाक. कित्याक ह्यो रस्त्याचे इतले भुरगीं स्कॉलाक वयताना बरी युनिफॉर्मान ती भायर सोदता वचपाक न्हिदोवची वयताना तांकां ह्यो चिकल पडोन आंगाचे तांबडे जावन वयता स्कॉलाक ती येताना थंय तांकां चलोंक मेळना हांगासर. चलोंक येताना दुसऱ्या गाडी येयल्या तांकां बायड्याक सायडीक एक सायड जाल्या रस्त्याची एक सायड पाड जाल्या ते मागीर लोकांक नीज दिना ती भुरग्यां भायर चलची पडटा चिकलांसान. ताका लागून हे गोवोरमेंटान कितें तरी करून हो रस्त्याच्या बेगीन रस्त्याक कितें तरी करचें आनी हो बरो रस्तो करचो आमकां दिवचो कित्याक आमी इतलें सोंसलें. तुम्ही कोणाक हे कंप्लेंट बीन दिला लेटर बीन दिला? आतां आमी लेटर करूंक वयताले आमी आतां MLA लागीं वयताले आसले. MLA लागीं वयता लेटर करपाक एक पंचायती दिता एक PWD आनी एक CMाक दिता लेटर आमी आयज हँड ओवर करता सगळ्यांक आमी वर्क करता आयज. ओके पण हेच्या पयलीं तुमी काय उलोवंक ना कोणा कडेन? आमी कित्याक आमी उलयले फक्त कॉन्ट्रॅक्टर आमकां खबर नासली कोणाक कोता ते आमी कॉन्ट्रॅक्टरान उलयले. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणलो कित्याक ही पयलीं म्हणलो आमी रस्तो करून दिताले म्हणलो कित्याक ताका सोलिंग घाता कितें म्हणून मागीर तेजें कितें तें मिशीन येयलें ते पॅच फिलिंग जेट पॅटी ते करून करतना ते घालून गेले 500 बरें दिसलें. थोडे कोणाचे आपल्या घरांनी घातलें थोड्यांनी केलो रस्तो म्हणल्यार कितें जालें आतां पावस पडल्या उपरांत तो रस्तो बसलो भितर रस्तो गेलो भितर आनी हे सगळे प्रॉब्लेम चालू जाले. ओके पण हो खणलेलो कित्या खातीर? हेंच्यांनी खणलो रस्तो कितें आमी आयकलां तरी ही कसली पायपलायन वता म्हणून की आमी सामकी नोको नॉट कन्फर्म इज द स्वेज ओ ऑटो पायपलायन कितें आमी सामकी कन्फर्म नको म्हणजे आमकां तें सांगूंक ना कोणाक आमच्या विलेजीक आमकां खबर ना कित्याक कसलो पायपलायन ती कोणाक खबर ना. म्हणल्यार हें केलां तें आमकां डेव्हलपाक आमी एगेन्स्ट ना. डेव्हलप आमकां जाय म्हणटा डेव्हलप करता बरे भाशेन करून लोकांक त्रास करिनासतना डेव्हलपमेंट करपाक जाय कित्याक दुसऱ्यांक लोकांक त्रास करून डेव्हलप करून आमकां नाका. आमकां रोड जाय आमकां रोडूय बरो जाय कित्याक हे एक्चुली म्हज्या स्पान हें केलां तें म्हाका दिसना हें बरें म्हणून कहें कित्याक हो रस्तो गांवांत भितर रस्तो गेला तितून खणप आनी लोकांक त्रास करप मेन रस्त्याक प्रॉब्लम करप म्हणल्यार हें बरें न्ही. दुसरे कडेन खंय तरी कितें पडूंक घातलें जाल्यार दुसरी टॅक्नॉलॉजी आहली आतां टॅक्नॉलॉजी यूज करून तेंगे रस्तो करूंक हें करूंक घातलें पायपलायन घालूंक घातली. तर कॉन्ट्रॅक्टरान लोबरां घालपाचें काम केलां ती लोबरां आतां कोणी तरी आतां परतून एक लायक व्हिडिओ घेतलेलो लायक रिपोर्ट घेतलेलो म्हणून तेणी ती आतां कोणी लोबरां आतां चालू केली. हाडून ते पयलीं माती मारताले मातयेत ते कितले लोक स्लीप जावन पडले. आमच्या गांवांतले सालिगांवच्या 3 जाणां पडली एक भयण पडली एकली भयण पडली आनी दोगांक आमचे पडले भाव पडले. तशें कालांगूच दुसऱ्या भुरग्यांक हाडूंक कितले लोक पडलो हेजेर दुसरो ते मातयेर काय स्लिपरी सगळी ती तो पडोंक जाय. आतां तेणी कोरपां आतां कितले उरतली हांव काय नको फुडें चालू केलें हेंच्यांनी हे रस्त्याक कांय करूंक ना. आयज तुमी कितें मिटींग घेतली हांगा? आमी मिटींग घेवन आमी फकत तेंच्या नदरेक हाडपाक आमी लोक सगळे जमा जाला कित्याक प्रेसाच्या तेंच्या नदरेक वचपाक ही मिटींग न्ही आमची. ओके जर गव्हर्मेंटान हेजेर काय बेगीन हे घेयना डिसिजन घेयना जाल्यार तुमी तुमचो फुडलो स्टेप तेजो फुडलो स्टेप वील डिसायड ऑन दिस कितें करपाचें. संदेश कितें म्हणूंक हांव लिबी मदेरा रेजिडेंट ऑफ आराडी. हो रस्तो स्टार्ट केल्लो एप्रिलान तेणीन काम घेतलेलें हातान आनी लोकांक इतले प्रॉब्लम्स जाले हे रस्तो केला तेन्ना इतलो डस्ट आनी धूल लोकांनी सोंसले चड करून दोज आर स्टेईंग ऑन दीस रोड सायड तेणीन खूब सोंसलें हिंगासर आनी तेणीन सांगलेलें आमी हो मान्सून जावचे आदी आमी हो कंप्लीट करतले म्हणून रस्तो पूण तेणीन आजून ते कंप्लीट करूंक ना. तसोच तेणीन बंद केलो वयल्या वयर माती घातले आनी तशीच सोडले. एक दीस हांव अशें वयतालें तेन्ना एक सारकी माती सिंग जावन येदो व्हडलो होणको पडलो थंय मागीर आमी ट्रॅफिक बंद करून थंय झाडां घातल्यान. हे गव्हर्मेंटान मात आमचे पडलेले ना हांगासर आनी प्लस स्कॉलाची भुरगीं वेतात हिंगासर सकाळची पेरंट्स हॅव टू रश टू रीच देम टू द स्कूल आनी अणक्या आसता तेन्ना कितें जावंक शकता आनी कितले एक्सिडंट जाल्ले हिंगासर. सो आमची मागणी आसा हो रस्तो मातसो बेगीनचे बेगीन करचो बिफोर एनी मेजर एक्सिडंट टेक प्लेस इतलेंच आमी मागतात आनी MLAन मातशी हेची नदर घालची. थँक्यू. माय मॅटर म्हजें नांव जेरी फेर्नांडीस हांव हेच एरियांतलो लोकल. वेल हें पळय केलां न्हू तें सारकेंच हें केलां आमी 2 म्हयने सुमार पासियेंस काडल्या धुल्लो खाला हे लोकल लोकांनी आनी करपाची पद्दत तरी आसता सारकें करूंक जातलें न्हू
कितें कोत्ता वी आर नॉट अगेन्स्ट डेव्हलपमेंट, करा डेव्हलपमेंट, पायपां घाला, कितें घाला, बट एटलिस्ट बरे भाशेन करा. तांकां टायम टेबल खबर ना हे मॉन्सून्साची. आतां ते म्हणटले पावस पडटा, आतां कांय करूंक शकना. तुमकां खबर ना केन्ना काम सुरू करूंक जाय तें. एटलिस्ट ऑक्टोबरान तरी करचें आसलें न्हू, जेन्ना तुमचें कितें कंप्लीट जावपाचें. आनी हें काम सारकें स्लो मोशनान चलतालें, इन स्लो मोशन. इतलो धूल कोण वॉकाक वयता, कोण ऑफिसाक वयता, कोण मिसाक वयता, सारकें तांबडे जावन काबार जाता रोखडेच त्या धुल्ल्यान. आनी आतां पावसान आनीक मेस. हो रस्तो सारको पोनाक वचत आहा. इतले व्हणे पडल्या, इतले त्रास जाता, इतले लोक हे एक्सिडंट हे जावन पडलेले आहा घरान. आनी स्कुलाची भुरगीं ही जाता, ती साफर जाता, सगळं साफर जाता. ह्या सरकाराक आमचे कांयच पडलेलेच ना. आनी खास करून ह्या आराडच्या लोकांचे म्हाका दिसता कांयच पडलेलें ना. द वे थिंग्स आर गोईंग ऑन स्लो मोशन कोणाक पडलेलें ना. हांगा एकलो बरो व्हडलो पॉलिटिशियन येता जाल्यार आयज फाल्यां 2 दिसांनी हे रोखडेच हॉट मिक्स करून दितले. जावचें ना तें जातलें. पूण आमचे सामान्य लोकांचे तांकां पडलेलेंच ना. हातूंत तर ह्या रस्त्याक पयलेच तरी कोण येता. थँक्यू. थँक्यू. नारायण केरकर उलयता. हो रस्तो पडपाक तेंचे स्टार्ट केलो 2 म्हयने पयलीं लोकांनी धुल्लो खाल्लो आनी आतां चिकल खाता आमी. तशेंच हे आमचे ह्या रस्त्याची एरिया लागता 3 वॉर्ड मेंबराक. ते 3 वॉर्ड मेंबरान आनी सरपंचान मेळोन तो फुडें MLA कडेन व्हरपाचो आनी तें काम करून बेगीन घेवपाचें. कित्याक आतां ह्या रस्त्याचें कितें करतले कांय सजमाना. हॉट मिक्सिंग काय करूंक मेळचें ना, डांबर घालूंक मेळचें ना. आतां हे लोबरां घालून आमकां 3 म्हयने म्हाका दिसता लोळयतले. फुडें हेचेर कितें करपाचें तें बेगीन करपाचें तेंच्यांनी. 3 वॉर्ड मेंबरान आनी सरपंचान मेळोन कितें करूंक जाय. MLA डायरेक्ट येवचो ना न्हू, तेंच्यांनी ताका हाडूंक जाय. आमी वयचे ना पब्लीक MLA काडपाक. नाजाल्यार आमी येता तुमच्या वांगडा, आमकां व्हरा. 3 वॉर्ड मेंबरान सरपंचान आमकां पब्लिकाक व्हरपाचें. आमी वचपाचें गरज ना. पंचायतीन कडेन उलयला तरी तुमी? हय आमी उलयलेले. आनी आतां ते ग्रामसभेकूय आतां ते फाल्यां ग्रामसभा आहा संडे, ते ग्रामसभेकूय आमी घालपाचे आहा. ते कित्याक जाला मेन इश्यू कितें जाला, आतां हो रस्तो बंद जाला. तेन्ना मार्चानसान लोक ही बासी आतां म्हापसाक वयपाक कालावण वचपाची बासी बंद जाल्या. ह्या खातीर लोकांक इतले हाल जाता. फ्रॉम माटडी स्कूल टू लोकांक चलोन हिंगा कोटलान वयचें पडटा, बाजारान जाल्यार ते वलतार वयचे बासीक रावचपाक. आनी लोक जाणटे मनशां ते पोटल्यो घेवन थंयसान चलोन परतून वयचें पडटा. कितले त्रास जाता लोकांक हे जाणट्यांचे आनी लोकांचे. तेका कॉलेजीच्या भुरग्यांचे आतां कॉलेजी भुरगीं वयतले तांकां बासी ना, तांकां बायड्यांक व्हरून थिंगा सोडची पडटा. म्हापसा जाल्यार थिंगा वलतार सोडची पडटा. ताका लागून म्हणटा कितें तरी करून हे भाशी तरी चालू करची हे रस्त्याक. कित्याक भाशी जाली जाल्यार लोकांक सगळे मातशें खूब प्रॉब्लम सॉल्व जातले. आनी हो रस्तो हांवें वचचो. तशेंच हो रस्तो फकत आराडकाराकूच न्हू, आख्ख्या गोंयचो लोक भोंवता हेवटे. तेन्ना बेग्यांतले बेगीन हेचेर सोल्युशन करचें. आमकां आराडकाराकूच जाता. बासी येयनात सारक्यो. बासींक आतां निमीत जाला की रस्तो बरो ना, आमी येयना हे वाटेन. सो स्टुडंट्स हॅव टू वॉक टील दॅट टर्न ओवर देर ऑर नियर द चर्च. पयलीं जोगोमान बसी वयता म्हणून ताल हांव दिताले. आतां जोगोमान वयता बसी. ते कित्याक हाडयनात ते. एक्चुअली रूट तेंचो, हो रूट तेंचो. एक्चुअली चौगन रूट न्ही तेंचो, रूट तेंचो हो रूट. बट ते भाशी सगळे रस्त्याक लागून भाशी सगळे काडून त्या वाटेन वयता. म्हणल्यार हो आतां गुन्यांव कोणा जाता आमी नको. आतां कित्याक भाशी वयता आनी लोकांक सगळे आठ लोकांक साफर जाता लोक सगळो. पंच कितें म्हणून जाता? सांगचें म्हणल्यार कितें जाणा मरे, मेन इम्पॉर्टंट भुरग्यांचे इस्कॉलाचे प्रॉब्लम्स. डेली पेरंट्स घरान इस्कॉलान सोडून वचूंक शकना. बसी मातश्यो खंय तरी गव्हर्मेंटान. पंच आमकां तूं प्रॉब्लेम जावं नाका. तूं पंच म्हणून कितें केलां तें सांग. आमी सगळे डॉक्युमेंट्स सायन करून पंचायत PWD घातलेले आहा, सगळे केल्लेले आहा पेपर वर्क. सो तेंच्यांनी आतां एक्शन घेवंक जाय सगळी. कारण आमी ऑलरेडी सगळो पेपर वर्क केल्लो आहा. कित्याक सगळें सांगलेलें आहा. सो जाता इतले बेगीन तेंच्यांनी मातशी एक्शन घेवची. MLA म्हटलें कितें तुका? अजून आमकां त्या MLA सांगला आपूण करता आमी सांगला. आयज परत मिटींग घेतल्या. पंचायत फंड तूं सद्या रिपेर करूं शकना? ना रिपेर करपाक म्हणजे कितें जाता, रोड रिपेर कसो करतलो. तितली मशिनरी आमचे कडेन जाय तितली. मिशनरी कितें आसता आमचे कडेन, पंचायती कडेन मिशनरी ना. PWD कडेन मिशनरी आसता सगळी. फकत आमचे कडेन दितात हेल्प करूंक सांगता तेंच्यांनी येवंक जाय आसलें मातशें आमी. कित्याक ही पायपलायन सोंपलेली काय मे म्हयन्यान सोंपलेली कशी, मेच्या मिड ऑफ मे सोंपलेली अर्दी वचून. ती अर्दी ती खंय दिवंक जाय आसली ती मातशी उदक मारून कितें मारून. मग ती पायपलायन फुटलेली, उदकाचे फुटलेले ते सगळं लोकांनी सॅक्रिफायस करून आपल्या असं पुढे पाड म्हणून रोड बरें येतले म्हणून. पण रोड जावंक ना. टील डेट कांय जावंक ना, लोकांक त्रास जाता.
पायपलाईन कसली उदकाची उदक ऑर्डर म्हणटा ते उदकाची पायपलायन त्या येयल्या सगळ्यांक कालांगूट सालिगांव वेऱ्या पिल्यान थंय उदक येता हांगा व्हडलें उदक शॉर्टेज आहा ताका लागून न्यू पायपलायन मारला दिस इज नॉट सीवेज. इट्स नॉट सिवेज, इट्स नॉट अ सिवेज, इट्स अ वॉटर पायपलायन. I got one question. If it is a water pipeline 600 millimeter, you already laid it from one point to another point. Every 6 meter length there's a joint. They already buried the pipeline without any pressure testing. That means they're going to dig it up again. तो टेस्टिंग जाल्लें काय करूंक ना जेणे कित्याक पायपलायन घातल्या फक्त जंक्शनाचेर Leakage चेंबर जाल्ली घातला त्यामुळे चेंबर घातला आनी सोडला ते टेस्टिंग बिस्टिंग काय जावंक ना आतां फुडें खबर ना खंय लिकेज जातली पायप खंय ते कोणाक कळचें ना That means they फक्त have, रोड 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 they have a ते plan जावं to dig शकता. it up again. फुडें काम कितें आसतलें तुमचें सॉरी फुडें कितें काम आसतलें फुडें म्हणजे आमी जाता तितले बेगीन एज अ पंचायत आमी जाता तितले प्रॉब्लम सॉल्व करपाक ट्राय करतले. खूब करूंकूच जाय कित्याक लोकांचे जिवाचे प्रॉब्लम आहा. भुरगीं स्कूलाक वयता गाडी वयता फास्ट तिचे रेबो बसता आमी दोळ्यांनी पळयला भुरगे पडटात तकली फुटलेली आहा भुरग्यांची हांगा पडोन कित्याक भायर नुस्तेकाराची तकली फुटलेली हांगा पडोन. सो आमी जाता तितले बेगीन प्रॉब्लम सॉल्व करतले. सरपंचाच्या कानार घातलो तुमी हय सरपंचान सगळे डॉक्युमेंट टायप करून आमी ऑलरेडी धाडल्या हेका डिपार्टमेंटाक. सो आतां डिपार्टमेंटाक जाता ते आमी ताका फॉलो अप करतले बेगीन जाता तितके बेगीन आनी आमी प्रॉब्लम सॉल्व करून घेतले. आयज कितें फोन पूण सरपंच येवपाचो आतां येतलो सरपंच. बाळू आमकां कितें जालें मातशें म्हटलें मातशें खंय हें जालें आमकां चुकलें की आमकां एकामेकाक कॉल करून जाल्लें. सो म्हाका आतां कॉल केलें हांव आतां धांवन तो येयलो कॉल जाल्लो. पण कितें म्हणूंक सोदता तूं पंचायतीक हितून कांयच पावर नासता पंचायत कांयच मॉनिटर करूं शकना. पंचायतीक पावर सगळे असतात पण कितें जाता पावर आमी जेन्ना कोण करता न्हू डिपार्टमेंट तेका आमी फॉलो अप करता. तेंचे जाता ते फॉलो अप केले न्हू तेंचे जाता तितले एक्शन घेवंक जाय. हेचें नांव सांगूंक जायना कॉन्ट्रॅक्टर आपलें हें जालें तें जावंक जायना. कॉन्ट्रॅक्टर कितें करता मदल्या मदीं हेचें नांव तेचें नांव सांगून बसता आमकां टायम ना पावस पडलो हें पडलो तें पडलो. But the PWD has got a plan. He does not give it to the panchayat. ना तेजे प्लॅन काडला आनी ऑटोमॅटिकली काम स्टार्ट केला तेंच्यांनी काम स्टार्ट केला आनी मायाच्या मदीं सगळं काबार जाल्लें. पण तेन्ना तेंच्यानी तर इनिशिएटीव घेतलो डे नायट घेतलो इनिशिएटीव ते आयज प्रॉब्लम जावचें नासलें. माझे एक क्वेश्चन एकूच आहा जेन्ना जे इनॉग्रेशन करता नाल्ल फोडपाक सगळे असता पंचायत MLA सगळे असता तुमकां प्लॅन कांयच सांगिनात ते एका नाल्ल फोडलेला खबर ना म्हाका ह्या रोडाक आगे हांव नासलो. काय तुम्ही फक्त फोटवा खातीर नाल्ल हांव फोडपाक खंयच्याच येतात. हांव स्ट्रेट सांगता हांव खंयच्याच ओपनिंगाक नासता जे ओपनिंग जाता आनी तें काम जायना त्या थंय हांव रावचो ना केन्ना नॉर पंचायत. पयल्या म्हळ्यार कितें आसता मरे हेंचे मरे पयलीं प्लॅनिंग ना. प्लॅनिंग पयलें आसपाक जाय. कसलोय प्रोजेक्ट करतलो जाल्यार पयलें प्लॅनिंग आसपाक जाय. तेंच्यांनी पयलें मार्चान स्टार्ट केलें. हो मॉन्सून जुनाचो म्हयनो फर्स्ट विकान मॉन्सून स्टार्ट जाता. जेन्ना पळय मार्चान काम स्टार्ट केलें तेंच्यांनी तें काम मातशें फास्ट करूंक घातलेलें. तेजो पेस सारको स्लो आसलेलो. जेन्ना आमी तांकां पळय विचारलें हांकां कोणाक आमच्या कॉन्ट्रॅक्टराचें आतां रोड हें करपाचें कॉन्ट्रॅक्टराचें काम काय PWDचें काम तें आमकां अजून खबर ना. म्हाका एक जालें. दुसरें तुमकां खबर आसलेली तेंच्यांनी ते 2 म्हयने पयले काम पयलें स्टार्ट करून घातलेलें. तेंच्यांनी मार्चान स्टार्ट केलें. मार्चान स्टार्ट केलें मागीर मेळ्याक काबार जालें. ती माती सकयल वचपाक एटलिस्ट 1 म्हयनो तरी वयता. माती काडली माती घातली आनी तेजी लोबरां काडली तेका तें हें जायना कितें जायना की हे पावस पडलो म्हणटल्यार ती ऑटोमॅटीक भितर जाता. तेंच्यांनी रॉंग टायमिंगान काम स्टार्ट केलें तेका लागून हें आमी आतां सफर जाता. कॉन्ट्रॅक्टर हांवें जाल्लेलें तेन्ना लायक ह्या रोडाचेर तूं कितें करतात लायक तेन्ना तो उडो तेन्ना उदक मारलें. तेणी उदक मारतना जालें कितें तें काम आपणाचें न्ही म्हणल्यार तरी आपूण करता म्हणल्यार तेणी कितें 4 दिसांनी एकदां उदक मागूंक लागलो. परत तेका रस्त्यार तूं कितें करतलें तो म्हणलें हें काम आपणाचें फकत म्हजें काम पायप घालपाचें आनी चल सोलिंग बोलिंग तो सगळें PWDचें सगळें PWD पळयतलो म्हणून सांगलेलें. तरी तें हांवें पंचायतीच्या हितून घातलेलें तें लायक हें अशें तेणी म्हणलां म्हणून म्हणल्यार तेणी कोणी तेजें एक्शन घेवंक ना काय. तेका लागून हें आतां सगळें आमकां भोगचें पडलें. आनी सेकंड थिंग म्हणजे कितें जाणा मरे जेन्ना पळय आमी तांकां विचारलें बाबा हो रस्तो केन्ना तुमी करतले तेन्ना तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलें तेंचे कोण पळय आसलेले आमी तांकां कोण ते वळखना. ते कितें म्हणलें पयलीं म्हणलें आमी लायन टेस्टिंग करतले. जो पर्यंत मागीर लायन टेस्टिंग करिना तो पर्यंत आमकां रस्तो करूंक मेळना. अजून मेरेन लायन कंप्लीट हें सांगना. ती आतां पुलीस स्टेशना कडेन काबार पावले. ती आतां खंय वचपाचें तें आमकां खबर ना. म्हाका दिसता ती भोंव्याचे कडेन वयता आनी ती भोंव्याचे कडेन वचपाक कमी 2-3 म्हयने तरी वयतले. 2 म्हयने तरी वयतले. आतां ती पुलीस स्टेशना कडेन बंद जाल्लेली आसा. आनीक 2 म्हयने गेले मागीर तेच्या फुडें ते टेस्टिंग करतले आनी तेच्या फुडें ते हें करतले. टेस्टिंग केल्या बरोबर परतून काडटले मागीर. आनी बाय चान्स टेस्टिंग तर केलें पाय फुडें ते पडटे पडटले. आमकां तेंच्या सुपरवायझरांनी सांगलेलें जो पर्यंत मला टेस्टिंग जायना पायप लायनचें ते आमकां आपणाक कांय करूंक शकना.
आता त्यांच्या खबर ना कितें पयलें मागीर फुडें थँक्यू 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 या थँक्यू रस्तो पयर सर